संवसार संवतांच्या पोटांत भुरगें जावपाचें आसा म्हूण गोमलें आपले एक शेजानी घेवन तपासणी करून दोतोरागेर गेलें दोतोरान तिका तपासून सारकोच बेजार जावन ओशें ताळें मुटलें भुरग्याची एके वाटेन मोटी जाल्या तकली जल्मल्यार ओडसोड येतली हे भशेन करूंक सांगलें दोतोराची उतरां आयकतकूच चड दूख भोगली ये वस्तुरेच्या काळजाक तशीच रोडोत घरा येवन तिणें सांगलें आपल्या गोरकाराक गोरकार बाबडो आपल्या इश्टाक घेवन वचून मेवलो वयत्या दोतोरा उपाय कांय ना भुरग्याक दवरूंक जायना साये भशेन करपाक आयकोनात म्हूण दोतोरान सांगलें आपल्या सिनियर दोतोराक मेवपाक बोललेली टेन्शनान पूण सांगलें तिच्या भयणान हे भशेन कोण नाका आंबेली आसा फादर कशें जावं ताच्या मागण्याचें बेसांव वचून घेवंक जाय वाडटान आंबेली गेली वचून सिस्टर एग्नेसाक मेवली तिणें मुटलें बिये नाका पयलेच दीस तुंय रितीर चलतालें पोटान चोगलां हुणें मारलें जेसूचें विस्मीत कशें काय फादरान सांगलें एक गोरबेस्त वस्तोरे तिच्या पोटाक हात लायला म्हूण जेसून हे वस्तोरेन देवा कारगां दिली सांगोंक जावचें ना मेसून त्या दुसऱ्या दोतोरान परत तपासणी कोत्तो सांगलें भुरगें बरें आसा सगले बाजून पूण पयल्या दोतोरान म्हणलें गॉड इज ग्रेट सोत मानूंक हांव गोड लागता आसूं दोतोर म्हणो ही कसली मिलाग्र गाय हांव गोड दिसता आसूं ही गोडल्या पोय कोरी कोबोर सांगल्या पुरी ओस्तोरेचो लिंगांव हांव वयच्या कुसव्यान आसलोलो एबॉर्शन कोर म्हूण सांगलोलो तिचो पुतो प्रिन्स वेला आयज दीस पळय म्हज्या जल्माचो हांव पुता गवण्याचो दिसता इस्ती मोसा मामा मोची सोकोरिना आनी फिलीप देवोली मोशा दाडाचे ना हे भशेन करिनासतना पळय बावाडटान मामा दाडान उतर पाडले जेसू क्रिस्ताचे
आवाडतान मागोत जाल्यार सोगले मेवता हें सणां जावन गरजेचें जोल्माच्या दिसाक देवाक अर्घां दिता वाकांटा नांव मामा दाडा भावाचें हे भोशण म्हणचे एक व्हडलें पातो मनशा कुळाचें ह्या कांतरांतल्यान देवाक अर्घां दिवन बेसांव घेता वयचें आयज ताडा संवसारान ना पूण तुजो उगडास करून काळीज रोडटा आमचें